जुवारी ऑयल कंपनीच्या पायपलायनींतल्यान जावपी ऑयलीच्या गळतीचो जागो सांपडलो। कळंब लागिल्ल्यान वास्कोच्या वालेस जंक्शना लागसार पायपाक गळती लागिल्ली। कंपनीन राज्य प्रशासनाक पयलीं तपशील दाखयला आनी आतां फुडल्या औपचारिकते खातीर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालया कडेन वयतले म्हण सीओ श्रीप्रसाद नायक हांणी सांगलां। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। 27 नोव्हेंबराच्यान ते इश्यू जाल्लो की बायन ते पेट्रोल डिझल येता म्हणून व्हडलो इश्यू जालो। लोकूय भिल्ले आसले। रावंड द क्लॉक आमची ड्युटी क्रू आसली थंय, गाडी आसली आनी आमी रावंड मारीत आसले। इमिजिएटली आमी जुवारी ऑयल टँकींग रिकमेंडेशन केलें की जो पर्यंत लायन फायंड आवट करिना खंय लिकेज आहा तुमी पंपींग कंटिन्यू करा, लोकांक भंय दिसता थंय म्हणून। मागीर तेंच्यांनी फूल लायन तेंच्यांनी उसयली। आयज फायनली खुशी दिसता की ती खंय लिकेज आहा ती सांपडली आनी तेंचें काम चालू आसा। लोकांक भिवपाची गरज ना आनी तेंच्यांनी खूब एफर्ट घातलेलो आसा लायन सगळें डिगींग करून फायंड आवट करपाक। कुत्रोय येयलो गोंयच्यान, सगळें जालें, पण आतां म्हाका दिसता तेंच्यांनी ते कामांक हात घातलेले ते सक्सेस जाले। लोकांकूय सांगूंक सोदता पॅनीक जावपाचें ना, सगळें फायंड आवट जालें। आनी दुसरें ते पंच मेंबरांनी व्हडलो इश्यू केल्लो की लोकांक तेकाय एप्रिशिएशन करता, तेणीन हार्डवर्क केलें, सगळ्यांक ऑथॉरिटीक सांगपाक हें करपाचें, इन्फॉर्म करपाचें। मागीर आमकांय तेंच्यांनीच कळयल्लें, पण आतां फायंड आवट जाली, म्हाकाय खुशी आहा आनी हांव एप्रिशिएशन करता जुवारी ऑयल तेंची फूल टीम रावंड द क्लॉक ड्युटी करताले। आतांय आमची ड्युटी क्रू थंय अलर्ट आसा, पळोवन येयला, विजीट केला, आयज कळ्ळां की लिकेज फायंड आवट जाली। खूब दीस जालो हो इश्यूचेर आमी काम करताले आनी कंटिन्युअस आमी एक्सकवेशन करून ट्राय करताले। त्या भायर आमी बाकीच्या एजन्सीची मदत घेतिल्ली। एलायड एजन्सी आयिल्ली दिल्लीच्यान, मागीर आमी PWDची मदत घेतिल्ली। सो तांची टीम आशिल्ली हांगा आमच्या बरोबर सर्वे करपाक। आमी डॉग स्क्वॉड हाडिल्लो, सो तांणी आमकां कितें इंडिकेशन दिल्लें, जे सगळे एजन्सीन जे जे इंडिकेशन दिल्ले तांचेर आमी कंटिन्युअस काम करताले आनी त्यो एरियाज आमी एक्सकावेट करून पळयताले। आज फायनली आमी जवळ जवळ MES जंक्शन टू विशाल मेगामार्ट पर्यंत एक्सकावेशन केल्लें आनी मदीं जे स्पॉट्स आशिल्ले थंय आमी मातशे डिटेल्ड सकल पर्यंत करताले। सो तेन्ना ह्या स्पॉटाचेर आमकां सकाळीं मातसो दुबाव आयलो आनी आमी मागीर ते इमिजिएट डीप एक्सकावेशन सुरू केलें आनी तातूंत आमकां पायपलायनीन पिनहोल मेळ्ळे आनी ते पिनहोल आमी आतां ताजेर फुडली एक्शन जे रिपेर करपाक जाय ते आमी करतले। हातून एक सांगूंक सोदता की ह्या कामान म्हाका सगळे एजन्सीचो म्हळ्यार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन म्हणनाका, फायर ब्रिगेड म्हणनाका, जावं PWD म्हणनाका, इलेक्ट्रिसिटी म्हणनाका आनी डिजास्टर मॅनेजमेंट सेल, साऊथ गोवा कलेक्ट्रेट, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांचे सगळ्यांचें म्हाका बरें सहकार्य मेळ्ळें आनी सगळ्यांनी म्हाका बरो सपोर्ट केलो। ताज्या खातीर आमी म्हळ्यार येदी व्हडली टास्क जी अंडरग्रावंड पायपलायनीन कितें डिफेक्ट सोदून काडपाचे ते आमी सक्सेसफुली एटलिस्ट आतां पर्यंत आमी सोदून काडपाक पावले। पात्रांव, आतां जेन्ना हांगा आमी सायटीर आयले भरपूर पेट्रोलियम प्रॉडक्टाचो वास येता। हो सुरवातीक येवंक नाशिल्लो, आतांच खंटकन येवंक लागला। ना, अजिबात येवंक नाशिल्लो। काल सुद्दां आमी ह्याच आतां करंट एक्सकावेशन केला ताज्या मुखारच आमी मारिल्लें पीठ, तातूंत सुद्दां अजिबात आमकां वास येनाशिल्लो। सो कसो दुबाव येवपाचो म्हळ्यार कसो इजी क्लू आमकां मेळनाशिल्लें, पूण आमी आमचें काम करीत रावले। हांव जसो सांगतालो की आमी आमचें काम करीत रावतले, सोदीत रावतले, मेळना तो पर्यंत आमी सोदीत रावतले आनी फायनली आमी त्या म्हाका दिसता ह्या कार्यान आमी सक्सेसफूल जाले। तुमची एक मलेशियाची आतां कंपनी येवपाची, टॅक्निकल कंपनी, ती आतां येवपाची आसा आनी येवन ती कितें करतली आतां हे फुडें? आतां आमकां ह्या स्पॉटाचेर आमकां लीक मेळ्ळ्या, पूण आमकां मेळनाशिल्ली इतले दीस म्हणून आमी एक मलेशियन एजन्सीक आमी हायर केल्या। ते आपले टूल हाडून रन करपाचे आसा, ते ऑलरेडी आपल्या वाटेर आसा। सो आमी तो टूलय रन करतले आनी मागीर सगळी पायपलायन रिपेर करून टेस्ट करून आमी एडमिनिस्ट्रेशना कडेन वतले परत। पायपलायन चेंज करपाची स्टेप्स घेतले की कितें कशे तरेन मुवमेंट आसतली? ही पायपलायन 22 वर्सां जुनी आसा, ही खरी खबर आसा आनी हाजेर कितें आसा आमी पिरियोडीक इन्स्पेक्शन करीत आसा। आतां हो समज इश्यू जायना जाल्यार सुद्दां आमचे डिसेंबरान एक इन्स्पेक्शन लायंड अप आसा, जाच्या खातीर जर्मनीच्यान एक एजन्सी येवपाची आसा। सो ती जर्मनीच्यान एजन्सी येवपाची आसा, ती आपलें काम करतले, ते आपलो डिटेल रिपोर्ट आमकां दितले। त्या रिपोर्टाचें जें कितें फायंडींग आसा आनी ज्या प्रमाणे ते आमकां रिपोर्ट दिता ताजेर आमी फुडले कोर्स ऑफ एक्शन डिसायड करतले। आमी तो रिपोर्ट मॅनेजमेंटा कडेन पुटअप करतले आनी मॅनेजमेंट कितें तो एक्शन घेतले इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसमेंट, रिपेर कितें आसा ते मॅनेजमेंट डिसिजन घेतले आनी मागीर आमी त्या प्रमाणे करतले। आतां केन्ना मेरेन रिपेर वो चालू जातलो आनी पायपलायन परती चालू करपाचे भशेन कितें इनिशिएटीव आसतले, कशें तरेन कितें? आतांचे करंट कंडिशन पळयलें जाल्यार ही मलेशियन टिमीची सर्वे जातकीच आमी तुमकां एक्झॅक्टली सांगूंक शकतले की आमी केन्ना पायपलायन परती चालू करतले ते। बट दॅट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाचे अप्रुवल बी लागतले आमकां। सो ते प्रोसेस कंप्लीट जातकीच पायपलायन परती चालू जातली। सो हे रिपेर केन्नासून चालू जातले?
हो रिपेअर आमी मलेशियन तांचे सर्वे जातकीच आमी हो रिपेअर करतले. साहेब हांगा एकूच लिकेज असो कन्फर्म जाला की आनीकूय आसूंक शकता? वॉट डू यू थिंक? सध्या तरी म्हाका आनी खंयच्या कडेन इश्यू जाल्ले तो म्हाका काय रिपोर्ट ना. ओनली वन प्लेस चड करून. सध्या ह्याच वेलांतल्यान रिपोर्ट जाल्ले म्हणून आमी ही टार्गेट एरिया आमी एक्सकवेशन करून एक्झामीन करताले. So Malaysian company will come and study the issue and resolve everything. हय, मलेशियन कंपनी वील कम एंड स्टडी द एंटायर पायपलायन.